नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बिबटो बोरये स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठांत मॉर्निंग वॉक करतना पडलो दिश्टी. थळाव्यां मदीं पातळ्या भिरांत. जामगाळ पुलाची भौशीक बांदकाम खात्यान दखल घेवन केली दुरुस्ती. गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. मात आता वाळशेच्या पुलाची केन्ना जातली दुरुस्ती उपरासला प्रश्न. गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं वेगवेगळ्या खात्यांतल्या क श्रेणींतल्या 33 पदांची पयली जायरात आउट. 22 जानेर ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख. गोंय आनी महाराष्ट्रा मदलो रेवेचो प्रश्न जातलो सुटावो. पयली सारकी रेवेची येरादारी जातली सुरू. शिरगांवचे लयराई देवीचे देऊळ आनी पुराय गांव लिजांतल्यान काडचो भायर. खणधन्यांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमनिदादीच्या करच्यो नांवार. उपरांतच कायदेशीर मायनिंग करची सुरू. देवस्थान समितीची मागणी. शाळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांत वाड. आतामेरेन गोंयच्या 8 शाळांनी चोरी जाल्यार फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी चोरी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. शेनवारा बोरी म्हालांतल्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठांत फांतोडेर रस्त्यार भोंवतना बिबटो दिश्टी पडलो. बिबटो रस्त्यार मॉर्निंग वॉक करता अशी फकाणां करीत लोकांनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल केलो. सांगेत जामगाळच्या पुलाची अवतिकायेची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ली. हाची दखल घेवन कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाक घेराव घाल्लो. त्या उपरांत रोखडीच जामगाळच्या पुलाची दुरुस्ती केली. मात जामगाळ वतली जाल्यार वाटेर वाळशेचो पूल काडून वचचें पडटा. वाळशेच्या पुलाची तशीच अवतिकाय जाल्या. देखून ह्याय पुलाचेर अपघात जाले उपरांत दुरुस्तीचें काम हातांत घेतले काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. देखून सांगे मतदारसंघातले सगळ्या पुलांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. थोड्याच दीस पयलीं एक जामगाळ पुलाचे एक इन्सिडंट जालो. त्या इन्सिडंटान एकलो तितून बुडोन मृत्यू जालो. त्या खातीर संबंदीत आमी हें केलें, आवाज उठयलो. त्याच्या नंतर संबंदीत खातें जागे जालें आनी तेणी ते पायपां कितें ना, रेलिंग ना ती घातली आनी तेजी मलमपट्टी केली. तरी पेंट बिंट तसो कांय काडना, 2 पायपांच घातली ती जाली. तेजे पयलीं हो पूल लागता, वालश्या हो पूल लागता. हे डिपार्टमेंटात जे पळय कोण गेल्ले हे वाटेन तेन्ना तांकां हो वालशेचो हो ब्रीज दिश्टी पडना काय कितें हेजो पयलीं सद्याक क्वेश्चन मार्क आसा. कारण त्याच पुलाची परिस्थिती आहा तशीच हे वालशे पुलाची परिस्थिती आहा. आनी हो दुसरो म्हणल्यार हो पूल पावसा बुडटा म्हणल्यार ही वयल्यान दोंगराच्यान झाड येता, ती झाड ह्या पुला येवन आपटता, लागता, ब्लॉक जाता आनी उदक आडवता. तशेंच आमगेलो हांगा एक पूल आसा देसाया वाड्यार, मुखार एक पूल आहा बारीक आर, तेजें हें धडप मोडोन पडले कडेन आहा. त्योय सारकी ना. त्योय तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. तसोच एक तारीपंट्यार एक पूल आहा, गेल्ले
जुलय ऑगस्ट म्हयन्याक थंय एक इन्सिडेंट घडले कडेन आसा. त्या पुलाक कोण बुडोन मृत्यू जाले कडेन आसा. तोय पूल आतां आज तसोच आसा. तेजेय आजून कांयच हें केलें ना. कित्याक पेपर फॉलोअप करीत आसा ते, पूण तेंगेलें आजून तेजेर तेंगें लक्ष ना. डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना अशें आमी पब्लीक म्हणूंक शकता. कितें तशें डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें, तशेंच सरकारान हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी जे पळय एक सांगी मतदारसंघा पूल आसा ते बेगीच्या बेगीन सारखे डेंजर पोजिशनां आसा ते सारखे पोजिशन सारकें आसपा जाय. कोणाक भंय दिसपा जायना पुलाचेर वयता म्हणल्यार. कित्याक ही रेलिंगां हें तुटलां तें तुटलां, पेंट ना, कितें मेंटेनन्स ना. हेजेर जास्तीत जास्त सीएमान लक्ष घालचें. कारण हें PWD खातें रस्ता विभाग हे खातें आसा, हे सीएमा कडेन आसा. सीएमान हेजेर जास्तीत लक्ष घालचें आनी हें आमगे काम पूर्ण करचें ही आमची मागणी आसा. गोमंतक टीव्हीन जामगांचो पूल जो आसा तेजी परिस्थिती दाखयले उपरांत काही राजकीय पार्ट्यो आरजी जावं या शिवसेना जावं तेणी वचून PWDचे घेराव घातलो आनी आयज ते जामगांचो पूल आसा ते खंय तरी जे एक्सिडेंट जाल्लो, जो मनीस थंयच्यान पडलेलो तेजी खंय तरी ते पुलाचे खंय तरी मरम्मत जाल्ली आसा. पूण जामगाळ आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो पूल आसा वालशेचो आनी तेजे मुखार जे आसा वालकिणी येता नंबर 2-1 अशी एरिया आसा. जेन्ना सांग्या वयल्यान PWD ऑफिसर या कोणी येता जे पुलाची मरम्मत करपाक येयले तेन्ना हांव जे जाग्यार उबो आसा तो वालशेचो पूल आसा आनी तेजी परिस्थिती पळयात. तेजी परिस्थिती ही पायपां जी आसात ती हेय पुलाक कितलेशे कडेन ना, तशें रिटेनिंग वॉल ना आनी पूल सकयल आसा. पावसाक खंय तरी हो जो पूल आसा तो एकदम उदकाक वयता आनी कितें समज आडकोन उरलें, एकदां हांगा आंबो आडकोन उरलो त्या खातीर खंय तरी हांगा फ्लड टायप जालो, पुला वयल्यान उदक गेलें अशी ही परिस्थिती आसा. सो PWD डिपार्टमेंटाक जेन्ना जामगांचो पूल जो आसा रिपेर करपाक वयता तेन्ना हो पूल दिसना काय कितें, हे असले पुलांचे जेन्ना दुर्घटना जाता या न्यूज जाता तेन्नाच एक्शन घेता अशें आसा काय कितें असो मोठो प्रश्न उबो रावता. सो PWD डिपार्टमेंटान असलेय पुलांचेर लक्ष दिवपाक जाय. बारीक बारीक पूल आसा जे रातचे पुलांचेर लायटी आसनात, काय आसना, डायरेक्ट गाडी जे वॉल्ट आसा थंयच्यान डायरेक्ट येवन खंय तरी उदकाक पडोन कोणाची जिवितांनी जावपाक शकता. सो सरकारा कडेन लोकांची मागणी आसा की असले जे पूल आसा, सांग्यार जे पूल आसा, खतरनाक पूल आसात ते पुलांची मरम्मत करची आनी खंय तरी लोकांच्या जिवाक धोका आसा तो खंय तरी टाळचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोंय नोकर भरती आयोगान वेगवेगळ्या पदां खातीर जायरात आउट केल्या. के श्रेणींतल्या वेगवेगळ्या खात्यांतल्या 33 पदां खातीर ही जायरात आयोगान आउट केल्या. पदा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची 22 जानेवारी निमणी तारीख. गोंय नोकर भरती आयोगान क श्रेणीतली 33 पदां खातीरची पहिली जायरात शुक्रारा जारी केली. हातूंत येरादारी खात्यांत नेटवर्क इंजिनियर, पुलीस खात्यांत लॅबोरेटरी टेक्निशियन, वायरलेस ऑफिसराचे सब इन्स्पेक्टर पद, शिक्षण खात्यांत टेक्निशियन, लायब्ररियन, चित्रकला शिक्षक, पुरातत्व खात्यांत कन्झर्वेशन असिस्टंट, बंदर कप्तान खात्यांत लायट हाऊस कीपर ह्या पदांचा आस्पाव आसा. गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं नोकर भरती प्रक्रिया सुरू. ग्रुप C पदां खातीरची नोकर भरती. 33 पदां खातीर नोकर भरतीची पहिली जायरात जारी. वेगवेगळ्या खात्यांतल्या पदां खातीर जायरात. पात्र उमेदवारां खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमणी तारीख 22 जानेर 2024. कंप्युटर बेस्ड जातल्यो एग्जामी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय आनी महाराष्ट्रा मदीं रेवेच्या विशया वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो. गोंया सावन महाराष्ट्रात आनी महाराष्ट्रा सावन गोंयांत येरादारी बंद आशिल्ली. देखून महाराष्ट्राचे आदले खासदार निलेश राणे आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. भेट घेतल्या उपरांत पयली सारकी रेवेची येरादारी 5 जानेवारी सावन सुरवात जातली अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी सांगलें. आमचे वाड्यार थंय वयता ते आडयताले तेंचे कडेन तेंचे एसोसिएशना मदल्या दोनूय झगडे आसले, गोंयचे आनी तेंचे एसोसिएशन. तांकां सांगलें की रिजॉल्व करून ऑफिशियली पास गव्हर्मेंट इश्यू करता ते पास काडपाक जाय. तेंचो ऑफिशियल कितें इश्यू आसा तो तेंच्यांनी सेटल करपाचो. बट DMGच्यान ऑफिशियल पास घेतलेले तेंच्यो आनी आमच्यो दोनूय गाडयो सोडे वयतले, जेणे करून कन्स्ट्रक्शन जें सुरू आहा ताका बरे रेटीन रेंव मेळपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाल्लें तांकां सँडूय मेळनासली आनी रेट अननेसेसरी हायक जाल्ले. त्याचे हेन्सफोर्थ दोनूय एसोसिएशन म्हणजे गोंयांतले ट्रक आनी तेंचे ट्रक जे कितें चलता पळय ते स्मुथली चलतले. मागच्या दीड महिन्यापासून वाळू संदर्भात काही कारणांमुळे काही प्रॉब्लेम झाले होते. दोन्ही बाजूला महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्यातून काही कोणाच्या बोलण्यावरून किंवा काही गैरसमजुतीतून हे प्रॉब्लेम झाले होते. हे आता सन्माननीय गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेबांनी ह्याच्यामध्ये बसून दोन्ही बाजूचा विषय समजून घेतला आणि समजून घेतल्यानंतर आमच्या दोन्ही संघटना
आता काम होईल, परत सुरू होणार या मार्गाने आता दोघांची समजूत सन्माननीय CM साहेबांनी घातलेली आहे. दोन्ही बाजू कन्व्हिन्स झालेत की आपल्याला आता हे काम जसं पूर्वपदावर सुरू होतं तसं आपल्याला परत सुरू करावं लागेल आणि त्या अनुषंगाने आता दोन्ही असोसिएशन काम सुरू करण्याच्या मार्गावर आता निर्णय आलेला आहे. ह्याच्यासाठीच आजची मिटिंग होती. सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत रेंव हायकोर्टान बंद केल्या आनी रेंव म्हणटा ती आतां तुमकां खबर आसा गोंयांत सगळे डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन बीन चालू आहात आनी रेंव ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ती बंद जाल्ली. सो आमी सगळे महाराष्ट्रांतल्यान हाडटाले. आतां महाराष्ट्रांतल्यान तेंचे स्थानीक जे आहा थंयसर तेंचोय ट्रान्सपोर्टेशन आसलो आनी आमचोय आसलो. आतां खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी रेवेचो इश्यू आहा तो खंय तरी तेंच्यांनी त्या सायडीन गोंयकारांक बंद केल्ले आनी आमी हांगासर तेंकां बंद केल्ले महाराष्ट्रांतल्यान. सो खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग ही जाल्ली. तेका लागून आयज आमचे निलेश राणेजी हांगासर येयले. तेंच्या काल हांवें तांकां फोन केलो की असो प्रॉब्लम आयज सॉल्व करुया म्हणून. तेंच्यांनी डेफिनेटली इमिजिएटली म्हाका सांगलें की येस आयज कशा भशेन बसया आनी प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व करया. तशेंच मागीर हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक फोन केलो. त्यांनी म्हटलें सगळे बसया आनी क्लियर करया सगळो इश्यू. सो त्या प्रमाणे आयज हांगासर येयले आनी म्हाका दिसता ही मिटींग फ्रुटफूल जाल्या. शिरगांवचे फकत लयराई देवीचे देवळूच न्हय जाल्यार पुराय गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात. खणधन्यांनी हडप केल्ली जमीन परत कोमनीदादीच्या नांवार करात. उपरांतच कायदेशीर मायनिंग सुरू करात अशी मागणी लयराई देवस्थान समितीन केल्या. देवीचे देवूळ लिजांतल्यान भायर काडपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या विधानाकय देवस्थानान येवकार दिला. शिरगांवच्या लयराई देवीचे देवूळ जर मायनिंग लीज वाठारांत येता आसत तर तें लिजा भायर काडप ही सरकाराची जापसालदारकी अशें विधान फाटल्या बुधवारा मयां जाल्ले एके कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ले. हे फाटभुंयेर देवस्थान समितीन शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन आपले म्हणणे मांडले. हायकोर्टान फायल केले की पूर्ण गांव जो आसा तो पूर्ण गांव देवळा सकट आमच्या देवस्थानाच्या सकट जे आसा तो गांव आनी देवळां प्लस आमच्यो गव्हर्मेंट शाळा आसात हांगासर आनी बाकीची जी यंत्रणा आसा ती शिरगांवची ती सगळी मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडपाची म्हणून आमी याचिका जी आसा ती ऑनरेबल हायकोर्टान आमी एक 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं ऑलरेडी घातलेली आसा. म्हणटकच ते मॅटर ऑलरेडी प्रिज्युडीस असल्या कारणान हांव तेचेर चड भाश्य करपाक तयार ना. पूण तरी आसतना हें इतलें जाल्या उपरांत आमचे मयेचे आमदार धैमेंद्र शेट हेणी पुढाकार घेवन ते ही गोष्ट जी आसा ती मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयली आनी मुख्यमंत्र्यान आतां डिक्लेअर केलें की मायनिंग लिजांतल्यान जी सगळी एरिया आसा आनी देवूळ जे आसा ते भायर काडटा म्हणून. म्हणटकच आमकां आशा तीच आसलेली की बाबा ती काडपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. म्हणटकच आमी देवस्थान म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आमी स्वागत करता की तांणी जी एक स्टेप्स दाखयल्ली आहा जो हो एक विशय तेणी स्टेप्स घेतलेली आहा की हे मायनिंग लिजांतल्यान काडपाची ती स्तुत्य आसा. म्हणजे आमकांय बरें दिसलें की तांणी फुडाकार घेवन हे डिसिजन घेतलें म्हणून. सो ताका लागून आमी तेंचें स्वागत करता. सरकाराचें स्वागत करता. आमचे आमदार आसा तेचेंय स्वागत करता आनी मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता की तेंच्यांनी तें काडपाचें म्हणून. दिसलें की हो जायना आनी हेचो जो प्रॉब्लेम आसा तो फुडें क्रिएट जातलो. 50 वर्साचें मायनिंग लीज दिलेलें आसा. आमी आनी मॅक्झिमम 15-20 वर्सां उरतले. आमच्या फाटल्यान आमची भुरगीं आसा, आमची नातरां आसतलीं. तेंच्यांनी कितें करपाचें मागीर हो प्रश्न उरता. सो तेका लागून आतां जे आमी स्टेप्स घेतली की जेन्ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर कांयच जायना म्हणून आमी कोर्टान गेले, म्हणून आमी पिटिशन्स फायल केल्लेले आसा. सो त्या लेवलाचेर गव्हर्मेंटान समज जर तर आमकां ताकाय दिली आनी तेतूंतल्यान हे सगळे प्रश्न जे आमचे सॉल्व केले आसात जाल्यार प्रॉब्लेम कांय ना. मायनिंगाक कोणाचो विरोध ना. आमच्या गांवांत मायनिंग समज जर तर जालें म्हणून कोणाचो विरोध आसचो ना अशें म्हाका दिसता. पूण तें लिगल मायनिंग करपाचें, सस्टेनेबल मायनिंग करपाचें. लिगल मायनिंग म्हटल्या नंतर परत प्रश्न येता की खरी जेची जमीन आसा तेचें परमिशन घेवनूच मायनिंग करप
म्हणजेच आमच्या कोमदाची जमीन आसा, कोमदाचे परमिशन घेवनूच तुम्ही मायनिंग करा, कोमदाचे परमिशन घेवनूच मायनिंग करा, याचो अर्थ असो आसा की पयल्यान पयली कोमदाची जमीन ही कोमदाच्या नांवार करा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वर्स सोंपता थंयच आतां चोरांचो शाळांचेर दोळो. फाटल्या 3 दिसांत 3 शाळांनी चोरी जाल्ल्याचे नोंद जाला. शाळांनी चोरी जावप बी बाब गंभीर असून हाचे वयल्यान गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था कितली घटमूट आसा हो प्रश्न उप्रासला. चोरयो फकत घरात, देवळात, दुकानांनी न्ही जाल्यार वर्स सोंपपाक पावता थंय आसा आतां शाळांनी लेगीत जावपाक लागल्यात. CCTV आसूं ना जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड्स चोर चोरी करपाक फाटीं फुडें पळयनात. व्हडा शिताफीन हे चोर चोरी करतना दिश्टी पडटात. हाका लागून सध्या कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न तयार जाला. 25 डिसेंबराक म्हणल्यारूच नाताळाच्या राती मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिर तशेंच सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरी. मोलेच्या अभिनव मंदिर शाळेत चोरांच्या हाताक कांयच लागलें ना. सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांतल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयाची चोरी. जाल्यार 28 डिसेंबराक दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा शाळेत चोरी 30 हजार फारयले. शाळांनी चोरी जावपाची प्रकरणां ऑक्टोबर म्हयन्यासावन गाजतात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत रेजिना मार्टियम हायस्कूल, फादर बासिलियो आंद्रेद मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कूल, दापोटे माशे हांगचे उच्च महाविद्यालय, श्री श्रद्धानंद विद्यालय स्कूल ह्या शाळांनी चोरी जाला. जाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्यांत सेंट ज्यूड्स हायस्कूल बेताळभाटी आणि मातोश्री बाबुराव खांडेपारकर हायस्कूल खांडेपार ह्या शाळांनी चोरयो जाल्ल्यो. शाळांनी सेगीत जावपी चोरयांचो विशय गंभीर आसून हे विशीं खर तपास तशेंच कडक कारवाय जावची अशी मागणी पालकां सयत शिक्षण तज्ञ तशेंच हेर मळावेल्यान जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडण्यां बेकायदेशीर रेवकाऱ्यां आड कारवाय करपाक गेल्ल्या पथकांचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तानावडेन दबाव हाडला म्हणून काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान हे विशींचो तानावडेचे फोन रिकॉर्डिंग मिडियाक दिले. 3 दिसां पयलीं नयबाग पेडण्यां खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर रेंव काडपा आड कारवाय केल्ली. एक बोटूय निगळायल्ली. उपरांत हे विशीं परतून पळोवणी करपाक खण खात्याचे पथक ब्रेस्तारा पेडण्यां गेल्ले कडेन भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो खंय पथकाक फोन आनी ताचेर दुबाव. काँग्रेसीच्या सुनील खवटणकरान तानावडेचो ऑडियो व्हिडिओ मिडिया मुखार दवरलो. तानावडे खंय म्हणटा कोर्ट बीन मागीर पयलीं आमी. ते आमकां कळटलें सर, पूण आमी कितें करतले आमकां कळटलें सर. आमकां ते वचना बरें. आनी COP कडेन उलयता फाल्यां सर. आमी विकास ओके ओके कित्याक तुमी बेस्ट आमकां धाडलेलें न्ही हांगा आमकां काल जेन्ना स्कॉडाचे लोक रेड मारपाक गेल्ले आनी ज्यो कोर्टाच्या डायरेक्शनान इल्लिगल मायनींग बंद केला आनी ताजे फॉलोअप एक्शन म्हणून म्हाका दिसता स्कॉड गेल्ले पुलीस बी आसले भितर कॅनोज डेमोलिश करपाक, ते स्कॉडाचे कामान अडथळो हाडून तांचें काम बंद करपाक एक फोन रिकॉर्डिंग आयला. तातूंत आमचे प्रमाणे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचो तो आवाज जो भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष आहा ताणें क्लियरली म्हणलां 2 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक आमकां फोंडान घालतले काय म्हणून तुमी स्कॉडाक. ताणें म्हणलां हू इज कोर्ट. ताणें फुडें म्हणलां कोर्ट इज इम्पॉर्टंट ऑर वी आर इम्पॉर्टंट. म्हणल्यार आमी इम्पॉर्टंट काय कोर्ट इम्पॉर्टंट काय म्हणटा तो. आमी सुपिरियर म्हणटा तो. आमी सांगता ती कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा तो. ताजे फुडें कोर्टाचो कायदो बदलला पयर म्हणटा तो. 3 बिलां आयल्या आमी कायदो केला म्हणटा. हे म्हणून ताणें म्हाका दिसता कोर्टाचो अपमान केला, कंटेम्प्ट केला. त्याच बरोबर ताणें ज्युडिशियरीचेर आघात केला जो आमचे डेमोक्रेसीचो एक इम्पॉर्टंट पिलर. डिमांड आसा हे सगळे गजालीची थरो इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी कोर्टाकूय वतले न्ही. आमी तेच तुमकां सांगलां कोर्टान सुमोटो हाजेर कॉग्निजन्स घेवचेंच
हें जालां ताचेर, कित्याक न्यूज आर्टिकल्स आसा कोर्ट कॅन ऑलवेज कॉल फॉर रिकॉर्ड्स. हे संबंधी प्रतिक्रिया विचारपाक सदानंद शेट तानावडे हांचे कडेन संपर्क साधलो, मात तांच्यांनी प्रतिक्रिया दिवपाक न्हयकार दिलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा ब्रह्मकर्मळी वाठारांतलो फामाद ब्रह्मदेवाच्या ब्रह्मोत्सवाक भक्तिभावान सुरवात जाली. पयल्या दिसा पारंपरीक पद्दतीन गणहोम, अभिषेक, पुजा, महाआरती आनी महाप्रसादान जालो. हो ब्रह्मोत्सव 4 दीस सुरू आसतलो. भाविकांनी देवाचे दर्शन घेतले. ₹5 कोटी खर्च करून फेब्रुवारीन उक्तावण केल्ल्या कुडचडेंच्या फूड कोर्टाची वर्सां भितरूच अवतिकाय जाल्या. नगरपालिकेन ज्या कंत्राटदाराक हो फूड कोर्ट चलोवपाक दिला तो थंय आशिल्ल्या दुकानदाराक सतायता अशी दुकानदारांची कागाळ आसा. हो विशय आमदार निलेश काब्राल हांणी जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या. फेब्रुवारी म्हयन्यांत सुरू जाल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची सध्या अवतिकाय जाल्या. फूड कोर्टांतले फॅन मोडल्यात, तशेंच लायटी बंद पडल्यात. हे शिवाय थंयचो उदकाचो ATM लेगीत बंद पडला. वर्सावच्या पयलींच फूड कोर्टाची अवतिकाय जाल्ल्यान फूड कोर्टांत आशिल्ल्या वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या. शुक्रारा आमदार निलेश काब्राल हांणी फूड कोर्टाची पळोवणी करून हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. फूड कोर्टाचो कितें आसा इशू की फूड कोर्टा भितर जे तांकां अलॉट केल्ले आसा तांकां टायमींग 24 hours जाय. फूड कोर्ट म्हणजे 24 hours चलोवपाक शकता. ताचो वेंडर जो टेंडर घेतला तांचो इशू आसा. सो त्या वेंडराक सांगलें तरी कितें इशू आसा तेणें म्युन्सिपालिटी डिस्कस करपाक ताका सोल्युशन काडटलें. पूण जे वेंडर चलोवपाक शकता 12, 1, 2 पासून ताका कोण हाडूंक शकना. तितून भितर एक कॉमन टायप गार्बेज व्हरपाक जी आसा 1 11 11:30 ऑफिस करतले रातचे आनी तेज्या फाटल्यान ते वेंडरान गार्बेज स्वता घरा व्हरून दुसरे हाडपाक जाय. नाजाल्यार आतां हांगा खंय उडयता ते आसपाक जायना. सो हे 2-3 इशू आसले. फुडल्यान तेंचे भितर मुखार आनी कोण हाडून बसता म्हणजे रस्त्यार ते कशे प्रदीप बाब आमी आनी कावन्सील उलोवन पुलिशे सांगून तांकां बसपाक दिवचे ना. सो आनी तांकां फ्रीज बी घालपाक जाय. तेणी एप्लिकेशन दिवपाक जाय कावन्सिलाक जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो मागीर तांकां घालतलो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जी आतां मॉडर्न जाता फ्रिजी बिजी हाडटा. पयलीं फ्रिजी नाशिल्ल्यो, आयस बॉक्स घालताले. सो आतां तांकां कोणी खंयचे कंपनी फ्रिजी दिल्या. सो तांकां ते फ्रीज घालपाक जाय. वेंडराक हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका परमिशन ताका ना तशें. ते कावन्सिला फुडें विचारून कावन्सिलान परमीट केलें जाल्यार तांकां मागीर सब मिटर घालून लायटीचें बील तेणी फारीक करूंक पडटलें. सो बरो फूड कोर्ट जाता जाल्यार ताका इशू कांय ना. पूण तो इशू फूड कोर्ट बरो चलपाक जाय. हेजे खातीर जे कावन्सील डिसिजन घेता ते फायनल आसता. कुडचडेच्या सुडा भाजी मार्केटात भितर बसच्या जाग्यार भायर बसपी भाजीकारांचेर सोमारच्यान कडक कारवाय सुरू जातली अशी शिटकावणी आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली. लायनाक आयकलाकूय बस सकयल वयर वचपाचें. 2 दीस राव गो. 1 मिनट तूं एकूच कापडान म्हातारी जाली तूं. जानेवारीच्यान तो करतलो. कावन्सील करतले फुडल्या म्हयन्याच्यान ताका भायर बसपाचें आयकनाक कितें करपाचें तें डिसिजन आमी घेतलें. तूं पयलीं स्वता तुमी स्वता बसा वयर. तूं हेजेर तेजेर घालना. सोमारच्या हांगा दिसपाक जाय. दिसलें तूं इन्स्पेक्टर हाडून उखलून काड बाबा. मायक बॉम्ब मारना. भायर आयलो न्ही ताका उबार व्हरतले. तुका इन्स्पेक्टर ओके.
कुडचडेचे आमदार निलेश काब्रालान आयज जे फूड कोर्ट आसा आनी जे भाजी मार्केट आसा तेजें आयज इन्स्पेक्शन केलें. फूड कोर्टाचें सांगपाक गेलें जाल्यार जे लोक भायर गाडी घालून बसताले ते फूड कोर्ट जालें म्हणटकीर खंय तरी कितलेशेच दीस उरले ते येवपाक तयार ना जाले. पूण जेन्ना आमदारान तांकां समजलें तेन्ना ते फूड कोर्टाक येवपाक तयार जाले. पूण तेंचे खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे फूड कोर्टाचे तेचे थ्रू खंय तरी तेंचे हरेसमेंट जाताले. त्या खातीर लोकांनी कंप्लेन केली आनी आयज ते हांगा येयले आनी आयज तेणी जी समस्या लोकांक कितें जाता तेजे विचारली आनी तेंची जी समस्या आसा ती तेजो तोडगो काडटलो अशें तांकां आश्वासन दिलां. तुमी पळोवंक शकता हे फूड कोर्टात जे आसा ते फॅन चलनात, फॅन खंय तरी बंद पडलेले आसात, लायट्यो ना. तशेंच आतां तुमी पळोवंक शकता वॉटर ATM आसा तेजें उद्घाटन बरें थाटान माटान जाल्लें तरी सुद्दां ते खंय तरी बंद आसा. भुरगे येवन बारीक भुरगे कळशे घेवन येतात तरी कॉयन घालून पळयतात तरी सुद्दां तितून उदक ना. तशेंच हांगा आयज निवळ गेलो फूड कोर्ट आमदार येवपा आसा म्हणून असले हे कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां आसात. तशेंच ते तेणी वचोन जे तेंकोन भाजयेचें मार्केट आसा जे लोक जेंका लोकांक सोंपे दिल्या त्या सोंप्याचेर न बसता ते खंय तरी भायर बसताले तांकां थंय समजावन तशेंच तांकां शिटकावणी दिल्या खंय तरी तुमी सोमार पर्यंत तुमी तुमच्या सोंप्यांनी बसना तेन्ना तूं ना जाल्यार तुमचें जें सगळें सामान आसा तें म्युनिसिपालिटी आपूण काडून लायतलो अशें तांकां सांगलेलें आसा. तशेंच बाकीचे बारीक समस्या आसा त्यो तेणी तेंचो तोडगो काडलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरव सतरकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंवळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नव्या वर्साची सगळ्या गोंयकारांक परबी. हे नवे वर्स तुमकां सुखाचे, समाधानाचे आनी समृद्धीचे